संकोष्टांनी सोदता तुका उस्त्या कोंतीत सोदता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळेच गोडीत सोदता तुका दिसा फातोर न्हू येताना काळजांतले उतार सोदता आयच्या दिसाचे सोदपुसो तुका दोनयाते भेटोयता संकोष्टांनी सोदता तुका उस्त्या कोंतीत सोदता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळेच गोडीत सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेटिता आमी सोंपून गेल्ल्या टोनी मास्करनेस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. मार्गरेट डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या भारत देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां आमी मनोवपाक वेता आसतना आमचेर सगळ्यांचेर अनुभव करून आमचे नवे फिरगोज गवळीक सभेचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. भाव भयणीनो हें सुभागीपण आमकां फावो जावपाक क्रिस्ती जिविताची वाट आमी चलूंक आमकां आयज उलो. देवाक आर्गां दिवया सगळ्या देण्या पासत आनी आमकां खुशालकाय दिल्ल्या पासत. आनी जायते फावटी ही खुशालकाय आमी टेकन फॉर ग्रांटेड केल्ली आसा. जायते फावटी ती आमकां सदांचें जाल्लें आसा आनी देवाची देणी आमी ओडकून घेवंक विसरल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमीन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलियाद प्रांतांतल्या तिसबे गांवच्या तिसबेकार एलिजान आहाजाक म्हणलें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर ना म्हूण पावस हे वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सारलें, हांगासरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्डन नदीचे उदेंती वाटेन आसा ते केरीत व्हाळांत लिपून राव. ते व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा ते केरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळचे आदेसा उंडो आनी सांजचें मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान भागयतालो.
देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, तुंय तान म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. जबाब सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आडलूंक विसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कधीच न्हिदचो ना. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, झेम ना. जबाब सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचें तुका वत लागचें ना, आनी रातचें तुजें चान्नें पडचें ना. जबाब सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. सगल्या वाटान विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिविताचो राखणो तो. खंयच वच आनी परतून ये, आतां आनी सदां काल तो तुका राखता. जबाब सर्वेस्परां रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तान येता म्हाका आदार. उद्गार Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy. कुशाल आनी संतोश बरी जायात. सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. लोकाच्यो उरपणची पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशीं आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता आमकां आदार. आयचें जबाब स्तोत्र. भाव भयणीनो, 120वें हें स्तोत्र आनी खेरीत भाशेन देवाचें बरेपण आमचे सवें आमकां नियाळूंक आपयता. हेचे पयल्या वाचपानूय आमी राजाचें पुस्तकांतलें वाचपां आयज सुरू करता. आनीक खेरीत भाशेन एलिजा प्रवाद्या वरवीं आमकां हो संदेश
देवाची देणी आमकां जावं पावस जावं दव हे सगळें सर्वेस्पराच्या नांवानूच घडटा, ताचे बगर कांयच ना. आनी ताचे वरवीं जें आमकां हें सगळें मेळटा तातूंत आयज उदकाची खबर करीत भाशेन आमी ह्या वाचपान आयकता. ह्या उदकाच्या वाडाशी जायत्यो वस्तू घडटात, जिवीत दिवपा सारक्यो, जावं झाडां पेडांक उदक दिवपाक वो आमकां मनशांक वो जनावरांक, तर सगल्यांक उदकाची गरज. भाव भयणीनो, एक व्हड देणें स्वर्गार आनी संवसारा मदें जी रचना आख्खी देवाची आसा, उदकाचें देणें आमकां व्हड. आतां ह्या दिसांनी पावस सुरू जाला आनी हो पावस जरी तर बरे भाशेन पडलो जाल्यार आमच्या शेतांक बरी वाड जातली आनी बरी पीक मेळटली. पूण ह्या पावसान जरी तर गडबड जालो, जरी तर चड पावस पडलो, बुट्टी आयली जाल्यार आमकां लुकसाण. उणो पावस पडलो, सुकें जालें जाल्यारूय आमकां लुकसाण. म्हणटच देवाचे कुशे प्रमाणे देव आमकां दिता त्या प्रमाणे तितलोच पावस आमकां फावो जाता तेन्ना जिवीत सगल्यांक मेळटा. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान आमचो जबाब सुभागीपण आमकां मेळचे पासत आमी खुशे मनान गरीब जावंक, ओ बिएटिट्यूड्स, भाग्यां आमच्या जिवितांत जिवंक. जेजू आपल्या शिसांक ही भाग्यां शिकयता. आयज आमी वाचल्यात ती मातेवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांतली 8 भाग्यां. ही 8 भाग्यां आमकां सांगता आसतना सगळे पावटी तुमी सुभागी, तुमी सुभागी, तुमी सुभागी. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जेन्ना आमी आसा आनी सगळीं देणी देवान जी आमचे पासत रचलेलीं आसात ती आमकां दिल्लीं आसात, आमी खरेंच सुभागी. पूण हें सुभागीपण आमी जियेता काय ना तें आमचेर दल्ललें आसा. तें देवाचेर दल्ललें ना, तें देवान आमच्या हातान दिल्लें आसा. पूण हें सुभागीपण आमकां दिवपाक देवाच्या हातान दल्ललें आसा. तर आमचो जबाब आमी दिता आसतना आमकां भाग्यून मातयोय उगडास करता की दुमाळो आसा, दुमाळो आसतलो, आडकोडी आसतल्यो, कोश्ट आसतले. सुभागीपण म्हणल्यार वो ही भाग्यां जिवप म्हणल्यार पांय वयर काडून सुसेगाद बसून आमी जिवप अशें न्हू. हें सुभागीपण आमकां मेळचे पासत जण एकल्यान आपलो वावर करपाक जाय. आनी जण एकलो आपलो वावर करता आसतना दुसऱ्यांचेय आमकां पडपाक जाय, देखून शांती घडोवन हाडपाक जाय. आमी दुसऱ्या सवें आमी दयाळ जावपाक जाय, दुसऱ्यांच्या सुखा दुखान आमी वांटो घेवपाक जाय. सगळ्या वेळार हे बरे बरे गूण जे आसात, भोव करून प्रमाणीकपण, ते आमी आशोवंक जाय, सोदूंक जाय. आनी हे बरे गूण आमच्या जिवितान आमी जियेता आसतना भाव भयणीनो आमी ही भाग्यां जिवन सुभागी जाता. तर आयच्या दिसाक हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागुया. संवसाराच्यो राटी जायत्यो आसात, संवसाराचे कोश्ट त्रास जायते आसात. संवसारान आमी क्रिस्तांवां कशीं आमकां दुमाळो जायतो आसा. प्रमाणीकपणान कोण जियेता तांकां दुमाळो जायते तरेन आसा. तर ह्या सगळ्यान आमी जेजूचेर आमची नदर दवरून, देवाच्या देण्याचेर आमची नदर दवरून आमी हें सुभागीपण जिवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C10, पेज नंबर 32. C10.
आमच्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुज्या खुसारी पुनर्जीवनपणा उरपी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सुभागी हो भयणीनो हें उतर आमच्या जिवितांत खरें जावचे पासत देवाच्या वाटांनी चलूंक आनी क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी ह्याच सुभागीपणान आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेऊया D20 पेज नंबर 58 D20 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesu, ugras gorit zalia tuzo, kasa, soto sanon bokta ditlo, kultut, aji saloi salar puro, yadus kain biru, beshagot mo. Jesu, tuja powinna masarki, odun, songit kuj soruc nangauši, godme, utotolat lenongolči, tulopči ton mona na upsoči.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, किरीत भाशेन चोत्राय धरची. आमच्या नव्या आदारी बिस्प साहेबाचे संस्कारणी जावपाची आसा 17वेर. जी कोण तुमी वचपाचीं आसात तीं आयज निमाणून दीस आमी आमची नांवां धाडपाक. जी कोण वचपाचीं आसात तुमी तुमची नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान नाजाल्यार तुमच्या PPC वांगड्यां लागीं आयच्या दिसाक मेरेन दिवची. विसलल्या आदारी बिस्पा बो माने सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाचे पासत मागणे. बो मोगाळ बापा, आमच्या सासणीक गवळ्या तरेतरेच्या मुणयाऱ्याचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सभेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सभेन गवळ्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्यावांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गवळ्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गवळ्याच्या सुगुणांनी नेटोय. जेजू वरवीं आपलें जिवीत आपल्या शेड्यां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सपूर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुद्धीन आनी भक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गवळ्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वासी शेळयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गवळ्या बरोबर सासणेच्या जिविताक पावशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243. U25. तुझ्या